सगळ्यांक हो शॉक बसलो, कारण कोणाकच खबरय नाशिल्लें आनी कोणाकय अपेक्षीत नाशिल्लें. आनी म्हणून अशा अनअपेक्षीत प्रमाणे जितेंद्र देशप्रभू आमकां सगळ्यांक आज सोडून गेल्लो आसा. आमचे सगळ्यांचें नुकसान तातूंत भितर जाल्लें आसा. काँग्रेस पक्षाचें नुकसान जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता एक बरो लेजिस्लेटर जेन्ना तो विधानसभेत आशिल्लो, विधानसभेत आपले पेडणेचे प्रश्न सामके एग्रेसीव प्रमाणात मारपा खातीर तो सदांच तयार आसतालो. काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन म्हणूनय ताजो रोल आशिल्लो. म्हणजे काँग्रेस पक्षाचें बाब जितेंद्र देशप्रभू गेल्ल्यान आज म्हज्या कोतान बरेचशें नुकसान जाल्लें आसा. ताजे घरच्यांचेंय नुकसान जाल्लें आसा. हांव देवा कडेन मागतां की ताज्या घरच्यांकय हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची, ताज्या आत्म्याक शांती मेळची. बाब जितेंद्र देशप्रभू एक बुदवंत भुरगो, एक बरें वाचन, बरे विचार आनी एक बरो वक्तो. ताज्या गेल्ल्यान एक गोंयांतल्यान एक हुशार मनीस आमकां गमोवपाक पडलो. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीकूय तितूंतल्यान खूब नुकसान जाल्लें आसा आनी तितून म्हाकाय पर्सनली नुकसान जाल्लें आसा. कारण म्हाज्या यूथ काँग्रेस दिसांतल्यान हांवें जितेंद्र देशप्रभू बरोबर खूब लागींतल्यान काम केलां. ताज्या मार्गदर्शनाच्या अंडर खुबशी आमी घडामोडी केल्ली आसात. सो हातूंतल्यान म्हाकाय पर्सनली खूब नुकसान जाल्लें आसा. पेडणेचे बाब जितेंद्र देशप्रभू यांच्या आज देहांत जालें. खूब दुख्ख जालें. ताच्या फॅमिलीच्या दुख्खांत आमी सगळे जाण सहभागी आसा. एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, बरे वक्ते, स्पश्ट वक्ते आनी गोंयच्या असेंब्लीच्या काळात वेगवेगळ्या हातूंत कॉन्ट्रिब्यूट करपी आपल्या कडेन पेडण्यांतले एक बारदस्त व्यक्तिमत्व अशा जो आज देहांत जाला. खूब दुख्ख जाता. तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खांत हांव सहभागी आसा. माननीय रावराजे जितेंद्र देशप्रभू आमच्यांना एक पेडण्यान मोठी पोकळी निर्माण झाली. आज पेडण्यान एक मोठे पेडणे म्हालातले नेतृत्व म्हणून जाणणारे जितेंद्र देशप्रभू आणि जितेंद्र देशप्रभूचा निधन जाताना हे कोणाच्या ध्यानी कल्पनाच ना. कारण जितेंद्र देशप्रभून केव्हा अंथरूण ह्या धरलाच ना. सोमाराक मेळटात काय, आयतारा बोलना जाता काय संध्याकाळचा, आणि सोमारा पोटान दुखता म्हणून ॲडमीट जातात, गॅस जाता आणि दुसरे दीस बातमी कळटा की जितेंद्र देशप्रभू आमच्यान ना. पेडणेकारां खातीर मोठो धक्को. दहती पाक न चैन क्लेदयन्त्या न शो